एझेकिएल. देव मंदिरा लागीं 2 बांडावळी. चॅप्टर 42. मागीर त्या मनशान म्हाका भायल्या आंगणांत व्हेलो आनी देव मंदिराचे उत्तरेक आसलोले बांडावळीशी पावयलो. ही बांडावळ देव मंदिराचे अस्तंतेक आसलोले बांडावळी थावन पयस नासली. हे बांडावळीची लांबाय 50 मेत्रांची आसली आनी तिची रुंदाय 25 मेत्रांची. एके वाटेन ती देव मंदिराक तेंकून आसलोल्या 10 मेत्र रुंद जाग्याक फुडो कोत्ताली आनी दुसरे वाटेन भायल्या आंगणाचे फर्शींचे जमनीक ती फुडो कोत्ताली. भायल्या चौकाचे फर्श्यांचे जमनीर 5 मेत्र रुंद आनी 50 मेत्र लांब एकार एक ती सोजे आसले. तांचो प्रवेश उत्तरे वाटेन आसलो. ओदीक उंचल्यो कुडी मदल्या आनी सकयल्या कुडी परस ओदीक ओशीर आसल्यो, कित्याक त्यो ओदीक फाटीं बांदलेल्यो आसल्यो. तिनूय सोज्यांचेर आसल्यो कुडी तेरासांचेर बांदलेल्यो आसलेल्यो आनी आंगणांतल्या हेरां बांडावळीक आसले तशे तांकां पोंच्यान खांबे नासले. सकयल्या सोज्याचेर बांडावळीची भायली वणत 25 मेत्रांचे लांबायेक म्हणजे तिचे अर्दे लांबायेक धड आसली आनी उरलेल्या 25 मेत्रांचे लांबायेचेर कुडी आसल्यो. उंचल्या सोज्याचेर शेकांचे कुडी आसल्यो. ह्या 2 कुडी पोंदाक उदेंती वाटेन तोंकार वणत सुरू जाताली थंय भायल्या आंगणांत वचपाक वाट आसली. देव मंदिराचे दक्षिणेक तसलीच आनी एक बांडावळ आसली. ही अस्तंतेक आसलोले बांडावळी थावन पयस नासली. कुड्डी मुखार उत्तरे वाटेन आसली तशीच एक वाट आसली. तिची लांबाय आनी रुंदाय तितलीच, आकारूय तसलोच आनी तेच भाशेचीं दारां. बांडावळीचे दक्षिणे वाटेन अस्तंतेच्या तोंकार वणत सुरू जाताली थंय कुड्डी पोंदाक एक दार आसलें. त्या मनशान म्हाका म्हणलें, ह्यो दोनूय बांडावळी पवित्र. सर्वेस्परा मुखार वेतात ते याज्ञीक तातूंत भोव पवित्र बेटवण्यो खातात. कुडी पवित्र देखून याज्ञीक थंय भोव पवित्र बेटवण्यो दवरतले. ओरोवाच्यो बेटवण्यो आनी पातका खातीर बेटयल्लीं आनी फारीकपणाचीं बलिदानां. जेन्ना याज्ञीक देव मंदिरांत गेल्ले आनी दुसऱ्या आंगणांत वचूंक सोदतात, सर्वेस्पराची सेवा कोत्ताना तांणी घाल्लीं पवित्र वस्त्रां तांणी ह्या कुडींनी दवरूंक जाय. भायर लोक एकठांय जातात थंय वेचे आदीं तांणी दुसरीं वस्त्रां घालचीं. आंगणाचीं जोखां. त्या मनशान देव मंदिराचें भितरल्यान जोग घेवन सोंपयल्या उपरांत ताणें म्हाका उदेंतीच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी तेन्ना भायलें जोग घेतलें. ताणें जोग घेवपाची बोडी घेतली आनी उदेंतीचे बाजूचें जोग घेतलें. 250 मेत्र आसले. मागीर ताणें उत्तरेची बाजू आनी दक्षिणेची बाजू आनी अस्तंतेची बाजू जोखून काडली. दर एक बाजू तेच लांबायेची आसली. 250 मेत्र अशें ही वणत दर एके वाटेन 250 मेत्रांचे चौकोणेक वेदो घालताली. पवित्र आनी अपवित्र वस्तू वेगळ्यो वेगळ्यो कश्यो धरूंक ही वणत उपकारताली. देवाचें उतर हें.